Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. गेल्या एक वर्षा भितर पळयले आमच्या देशान आणि देशाच्या भायर कितल्यो गजाली घडल्या. आताची जी परिस्थिती आसा देशाची की आमी आमचे फुडें म्हणटा की आमी देशातले जगातले तिसऱ्या नंबरचे आर्थिक सत्ता जावपाची आसा. आता ही आर्थिक सत्ता जावत्या टायमाचेर आमच्या समोर कितलीशीच आव्हानां आसा. आव्हानां अशी आसा की आमी स्वताक आनीक मोठे करपाक जाय, आमचो देश मोठो जावपाक जाय, पण ताचे बरोबर आमी जे मोठे जातात त्या वेळाचेर भायल्यो आनी भितरल्यो शक्त्यो ह्यो आमकां फाटीं ओडपाक करता. आनी ही खरी आमकां आज चॅलेंज जाल्ली आसा. आमचे शत्रू जे दिसता समोर दिसता तांच्या पासून आमी सावध आसतलेच, पण जे शत्रू दिसना आमचे भितरले शत्रू जे आसा जे ह्या वेळाचेर आमकां फाटीं ओडपाक करता. आनी आमी जर आमचे शेजारी देशांत जर पळयशात फाटल्या 2-4 म्हयन्यान ज्यो गोश्टी घडल्या जावं फाटल्या 1 वर्सान ज्यो गोश्टी घडल्या त्यो खऱ्यो भयावह आसा. थंय अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा ती सरकारां बदलली आसा, थंय अराजकता मांडलेली आसा आनी अशी एक शक्ती आसा जी भायल्यान वावुरता आनी आमच्या भितरल्या लोकां कडल्यान हेल्प घेवन आमच्या देशान अशी परिस्थिती जी परिस्थिती आमच्या शेजाऱ्या राष्ट्रांत घडल्या ती घडपाक जाय म्हणून अशी शक्ती एक वावुरता. ताज्या पासून आमकां सावध रावपाची गरज आसा. जावपा खातीर ताच्या फाटल्यान हे सगळे 5 मुद्दे ताचेर जे हिंदू जावपा खातीर महाशक्ती जावपा खातीर खऱ्या अर्थात उपयोगी ठरतले. परत एकदा हांव RSS संघा खातीर खूब 100 वर्सां पुराय जाल्याच्या बद्दल शुभेच्छा व्यक्त करता. नोव्हेंबर ते डिसेंबरान आसा आमचो घर घर संपर्क योजना. तातूंत संघाचे जे लिटरेचर आसा ते तांकां दिवप, पंच परिवर्तनाची जागृती करप, संघाची वाड जावपाक लोकां मदें तांचो संघाचो विचार व्हरप. तिसरें जातलें ते हिंदू संमेलन. प्रत्येक शहरामध्ये आणि प्रत्येक मंडल म्हणजे 10 ते 12 गावांचे एक मंडल धरले जाल्यार प्रत्येक मंडळान हिंदू संमेलनाचे आयोजन केल्ले वतले. तिसरे आसतले ते समाजातील जे ओपिनियन मेकर्स आसा, सज्जन शक्ती आसा हांचे कडेन संपर्क करून एक संवाद साधप. चौथो आसतले ते युवा 18 ते 30 वर्साच्या युवां कडेन संपर्क करून तांकां संघाशी जोडप. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे संघाची वृद्धी, संघाचे बेस हो शाखा आसा, तो शाखा वृद्धी ही प्रत्येक गांवागांवान आणि शहरात जावप. हाज्या करता फुडल्या सप्टेंबर ते ऑक्टोबर म्हयन्यान ताज्या करता संघ शाखा वृद्धी करता नेटान प्रयत्न केल्ले वतले.